बायणा दर्यावेळ साफ केली, डेव्हलपय केली, मात बिचार वचपाक एक्सेसूच ना। ही एक अशी दर्यावेळ जर भितर सरतलो जाल्यार फातरांचेर कसरत करून देंवचें पडटा। जीव साल्वार करून भितर सरलो जाल्यार माणसुकी। एकल्याक देंवतना दुसऱ्याचो आदार लागता। तरणाटे आपले चल्ले उडयो मारीत। बायणाकार ह्या बिचार व्यवस्थीत एंट्री मागतात। I'm very shocked because so many people of the area of Vasco, Marmugao and nearby people come down to the Baina beach. Such a beautiful long beach we have in Vasco, but the entrance is so bad that even if people are coming down to this bay, we have all the stones and rubbers which are put up here. It's been so difficult for the women, the ladies, the pregnant ladies who come down to the beach, the old ladies who come to have their 4 days bath at the beach, the youngsters, the mothers carrying their babies. They literally fall. Their husbands have to help them in climbing down. And I'm surprised that there's no entrance. There's no steps also made for people to walk from the entrance from the Baina beach down to the place. I don't understand. Picnickers are coming down here, but nobody has realized that it is such a odd. And I feel we have to do something. See, earlier our beach we had steps here, but now after the beautification there are no steps. So you see this kid coming down, he is having problems. So if he falls, there will be accident. So it is better, we suggest that they put steps like olden times here, so that our local people and old people get down to the beach very easily and enjoy the sand. कोणूय आपले हातपाय मोडून घेत म्हणून बायणाकारांक भय। ते भायर चवथीकडे दर्यावेळे लोक गणपती विसर्जनाक येता। गणपती घेऊन देवप कशे हो मोठो प्रश्न। Soon after monsoons, we have Ganesh Chaturthi coming up. So even people walk this way down to immerse their idols in the beach. So they don't have a proper passage, and the idols are quite heavy. We don't use the POP idols now. The clay idols are quite heavy. So there should be some access made to the beach. आम्ही मुरगांव नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षाक मेळ्ळे। म्युनिसिपालिटीन सगळे प्रमाणे ताका एनओसीज दिल्लेले आसा आनी जसो आमकां प्लान दाखयलेलो आयज इन्स्पेक्शन करपाक येयल्लो आसा त्या प्लाना प्रमाणे कांयच ना जावंक। तांकां एक स्टेप्स आसलेली ती ट्रेडिशनल स्टेप्स आसलेली ती तेंच्यांनी मेंटेन करपाक जाय आसलेली। आयज तुमी पळयता आसतले थंय ती स्टेप्स हांगा ना। हांगा आमची एक लोकल एक्स चेअरपर्सन क्रिस्तीन ही आपले पयशे घालून ते बारीकशी स्टेप्स आयज करतना म्हाका दिश्टी पडले। हांव खरेंच ताका एप्रिशिएट करता आनी आयज थंय स्टेप जावपाची सारकी गरजेची आसा। ऑलरेडी आमी इन्स्ट्रक्शन दिला ते हांकां ट्युरिजमाचे कोण डेव्हलपर कोण आहा तांकां आपय आनी हांगा त्या जाग्यार ते स्टेप्स मेंटेन कर म्हणून। हांगा फिशींग जेटी येता, नॉट फिशींग पूण हांगा जेटी येता फॉर फेरी जेटी येता आनी ती जेटीक लागून हांगा फूल मटेरियल हाडून डंप केलेलें आसा। हांगा फ्लोटींग ते हे हाडून जेटीचे ब्लॉक्स हाडून डंप केलेले आसा आनी खंय तरी ताका हांगा उजो लागला आनी उजो लागल्या कारणान तेंच्यांनी कांयच आवाज करूंक ना। हांगा नाफ्ताची पायपलायन आसा, म्हाका सेफ्टी जाय हांगा। वेरेज तेंच्यांनी जी हांगा येता तेजी म्युनिसिपालिटीची एनओसी कांय घेवंक ना। रिसेंटली म्हाका आतां कळोन येयलें की जेटी बांदता तेंच्यांनी म्युनिसिपालिटीची एनओसी घेवंक ना। बायणा दर्यावेळेचो डेव्हलपमेंट केल्लो कोणा खातीर हो आता प्रश्न। दर्यावेळ दिसता बरी, मात यो वच करपाक लोकांक वाट आनी एक्सेस ना, जाल्यार सोबितीकरण कसले कपलाचे? प्रुडंटा खातीर दिशान परब। केरळात युथ काँग्रेसीन केल्या प्रोटेस्टा वेळार थंयसर एक वासरू मारले म्हणून गोंय बीजेपी युवा मोर्चान निशेध केला। हाची जबाबदारी काँग्रेसीच्या ज्येष्ठ फुडाऱ्यांनी घेवची म्हणून युवा मोर्चा मागता। येता त्या म्हयन्यासान प्रत्येक म्हयन्याच्या दुसऱ्या इतारा युवा मोर्चा खंय प्रत्येक मतदारसंघात स्वच्छ भारत अभियान करतले। काँग्रेसीच्या लोकांनी वासरू मारले म्हूण बीजेपीच्या युवा मोर्चान इश्यू केला। केरळात जाल्ले घडणुकेचो गोंयच्या बीजेपी युवा मोर्चान निशेध केलो। एक युथ काँग्रेसान केरला राज्यान एक प्रोटेस्ट दवरिल्लो आनी त्या प्रोटेस्टान एक 18 म्हयन्याचे गायचे वासरू ताका फरफटत रस्त्या वयल्यान व्हेलें आनी सगळ्याचे देखत ताची कत्तल केली। एक थंय इनफॅक्ट व्हिडिओन 2-3 भुरगे बसून दिसता, धाकटे भुरगे दिसता। इतले बार्बेरीक एक्ट दिसता आउट ऑफ खंय तरी फ्रस्ट्रेशन्स तांचे आयले आसतले, सक्सेसीव डिफीट्स, पिपल्स रिजेक्शन, हे म्हाका दिसता तांकां झोमलां आनी म्हणून ह्या स्तराचेर
एक निष्पाप प्राण्याचो बळी दिवन प्रोटेस्ट करप पब्लिकली हे अशें एक्ट करप हाजो आमी भारतीय जनता युवा मोर्चा गोवा प्रदेशा तर्फे एक स्ट्रॉंग निशेध करता. इनफॅक्ट निशेध फक्त केरला काँग्रेसाचोच न्ही, म्हाका दिसता दीस प्रॉब्ली हॅड द सँक्शन ऑफ द हायर ऑथॉरिटीज ऑफ द काँग्रेस ऑल्सो, आनी ताका लागून द टॉप लिडरशीप ऑल्सो ऑफ द काँग्रेस शूड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस एक्ट. प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या आयतारा प्रत्येक मतदारसंघात भाजप युमोचे स्वच्छ भारत अभियान जातले. भारतीय जनता युवा मोर्चाचे तर्फे अमुक एका काळा खातीर न्हय तर परमनंटली दर महिन्याच्या दुसऱ्या आयताराक प्रत्येक मतदारसंघान लार्ज स्केल स्वच्छ भारत अभियान, म्हणजे फक्त वर्सांतल्यान एकदां केन्ना तरी स्वच्छ भारत केलें आनी आपली जबाबदारी झटकली असो विषय न करता रेग्युलर बेसिसाचेर दर महिन्याच्या दुसऱ्या आयताराक प्रत्येक मतदारसंघातले युवा मोर्चाचे ज्यो टिमी आसात ह्यो लार्ज स्केल मोठ्या प्रमाणाचेर स्वच्छ भारत अभियान राबयतले. ह्या येता त्या म्हयन्याच्यान हे सगळ्याक गोंयभर सगळ्या मतदारसंघांनी आमचें काम सुरू जातलें आनी दर म्हयन्याक रेग्युलर एक्टिविटी अशें ह्या कार्यक्रमाचें स्वरूप आसतलें. स्टुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. घेऊ एक ब्रेक.